एखादी फेक न्यूज खूप मोठ्या प्रमाणात ती व्हायरल जायत जर गेली जाल्यार तीच लोकांक खरी दिसतली. म्हणून म्हाका दिसता प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हांणी खूब बऱ्या पद्दतीन अशा पद्दतीच्या आपल्या प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस म्हणून ताजेर खंय तरी बरोवप उलोवप हें गरजेचें आसा. आवाज नासलेल्याचो आवाज जर कोण आसा जाल्यार तो जर्नलिस्ट आसा. जो कोण उलोवंक शकना, बरोवंक शकना, सांगूंक शकना तेजो जर सातत्यात आवाज म्हणून आनी हाज्याय पयलीं अशे विविध विशय तुमी मांडले आनी ताजी PILची दखल घेतल्या आसत किंवा कोर्टान दखल घेतल्या आसत आनी ते रिजॉल्वूय जाले आनी ऑफकोर्स ते आसपाची गरज आसा. गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल, हांव पॉलिटिशनाचेर म्हणचो ना, गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल उरपा खातीर पत्रकार हे खरोखरूच एक बरो रोल हो आपलो रोल सदांच खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. बट त्याच बरोबर म्हाजें आनी एक म्हणणें आसा की NGOंचेरूय बी कंट्रोल करपाक पत्रकारितेन तितकेच वावुरपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल ऑफकोर्स इट इज देर. हांवें जशें तुमी रायटली आनी बोल्डली बरयता, पॉलिटिशनाचेर बरयतना कोण एकदां पळयना, गव्हर्मेंटाचेर बरयतना पळयना जाल्यार NGOचेरूय बरोवपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा. जे स्टेटीच्या इंट्रस्टान जर आसत जाल्यार ते बरोवपाची गरज आसा. नाजाल्यार दोनूय बाजू तरी बरोवपाची गरज आसा. अदरवायज दोनूय बाजू लोकांकूय कळपाक जाय आनी ते कळपाची गरज आसा. सरकार चुकता जाल्यार बरयता, जाल्यार एखादो NGO चुकता जाल्यार ते बरोवपाची आज